in Aldona village panchayat जावन आसा वॉर्ड नंबर 1. एक्चुअली हे काम तुमच्या बांदण्याचें काम खूब पेंडींग आसलें मोर दॅन 10 years आनी लोकांची रिक्वेस्ट आसली की हें काम जावचें म्हणून. कित्याक बांदण्याचें काम जावचें म्हणजे हांगा ऑलमोस्ट अबाउट 14 hectares ऑफ लँड इज अवेलेबल लोकांक आमचें तें शेत करपाक. 1 hectare म्हणजे 10,000 म्हणजे 1,40,000 ऑफ स्क्वेअर मिटर्स. हे हांगा कांयच पीक जावंक शकलें ना इतलीं वर्सां. पूण आयज बरी गजाल आसा की आतां आमी कमेन्समेंट ऑफ वर्क नाल फोडला आमी आनी हे बेनिफीट आयज सगळ्या फार्मरांक तांच्यांनी घेवचें. हे वन दीस बन इज कंप्लिटेड. ऑलमोस्ट 40 families will benefit in this work in this particular आमची सगळी शेतां ना पळय ती. आनी एकूच पीक काडपाचें 2-3 पीक काडपाची गरज आसा. तशेंच हे टोटल कामाचे एस्टिमेट जावन आसा 2,02,16 lakhs is the estimate of this work. आणि the almost in length is about 930, almost 1,000 meters of length, 930 meters to be approximate. So this work will be completed, and this work हे काम करता आसतना ते पासून sluice gate आहा न्हू, that will be completely renovated, renewed, as good as new, which is very very important. आमचे माणूस आहा न्हू, एकदम इम्पॉर्टंट. हे इवन दॅट इज इन दिस एस्टिमेट. म्हणजे एकूच मागणी आसा की आमचे शेतकाऱ्यांनी आमच्या फार्मरांचेर फायदो घेवचो, लाभ घेवचो. बिकॉज ऑनरेबल आय मस्ट थँक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. ताणें एकदम स्पेसिफिकली सांगलें आसा, ग्लेन हांव तुका अप्रुवल दिता, आय एम गिविंग यू द फायनान्शियल अप्रुवल, बट प्लीज टेल ऑल युअर फार्मर्स टू बी हियर एंड तांच्यांनी फुडें ताचो लाभ घेवपाचो. बिकॉज आय ऑलवेज से आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफूल कॉन्स्टिट्युएन्सीज गॉड इज गिवन अस एंड ब्लेस्ड वीथ ब्युटिफूल पीपल. एंड आय डोंट दिस फील पळय सगळे शेतां पळय कोण लायना. कित्याक हे कामां खूब पयलीं जावंक जाय आसली. many years back this being neglected and we are surrounded by beautiful green pastures but no cultivation. त्या खातीर my first as an MLA was to get these things moving and I've done. हे काम आमच्या MLA ऑफ आल्दोना गेंतिकल्यान घेतलें म्हणून हे खूब वर्सां जालें. हें पेंडींग आसलें काम जायना. म्हाका दिसता नियरली 40 years. आनी थंय आमच्यो बांयो आनी शेतां सगळीं कितेंच करूंक जायना. सगळें खारें उदक घेवन हें जातालें, पीठ जातालें. सो वन्स अगेन आय थँक ऑनरेबल MLA गेंतिकलो. पंच मेंबर तेजा वेंगणकर. म्हाका बरें दिसलें आयज हांगासर हें चालू जालें म्हणून. कित्याक जाणां हांगा शेतां 10 वर्सां जालीं शेतां करूंक मेळनासलीं. तशेंच वारवें करताले लोक, वारवें करूंक मेळनासलें. तशें बांयक खारें उदक येतालें, लोकांक प्रॉब्लेम जाताले उदकाक लागून. तें आयज स्टार्ट जालें. तें बरें थँक्यू सगळ्यांक सराक, बरें काम केलें.